तुमकां सर्वांक संतोष भरीत पास्कांचें फेस्त हांव मागतां. हांगासर ह्या सांजच्या कॉवेंटांत 16 जण आमी ह्या जाग म्हणजे 13 जण ह्या जागान ते 1 जण आमचे रिलिजियस भाव तशेंच 17 जण सेमिनरीज अशे 33 जण मोर जण हांगासर वस्त करून आमी आसाव. आनी सगळे वर्सभर तुमी आमकां तुमचो सहकार दितात. जायते जाणां तुमी हांगासर येतात आमच्या आत्मीक तशेंच सामाजीक कार्यक्रमांनी तुमी भाग घेतात, तुमचो पाठबळ आमकां दितात. पूण प्रत्येक जावन हांव उडास काडून कशें व्हरता आमच्या शेजाऱ्याचो ह्या कॉवेंटाच्या सुरवेक तावन आज म्हणसर आमकां तुमचो सांगात तुमी दिला प्रत्येक जावन. आनी एका रितीन हांव उडास करता सर आमच्या दानीचो हिताचिंतकाचो. जायते जाणां आमच्या सेमिनारिस्तांक तुमी पोशक जावन आसात आनी तुमी दिल्या दाना वरवीं आमचे दिसपडटे कार्मेलितांचे हे मागण्याचे ध्यानाचे जिवीत मुखार येता. त्या देखून ह्या कश्टाच्या वेळार आमी तुमच्या लागीं आसा. जायते जाणां तुमकां हांवें फोन करून गांवांत आसलेल्यांक फोन करून विचारलें कांय आमची गरज आसा की ह्या वेळार म्हणून. आतांय तुमच्या लागीं हांवें सांगचें तुमकां जर आतां आमची गरज आसा कितें आमच्या लागीं विचारूंक तुमी लक्ष नाकात. आमी तुमच्या सांगाता आसाव कित्याक तुमी सगळे वर्स आमचे बरोबर आसात. सगळे जिवीत तुमी आमकां तुमचो आदार दितात. त्या देखून आज हांगासरच्या सर्व फ्रादींचे नांवी तुमकां संतोष भरीत पास्कांचें फेस्त हांव मागतां. ह्या कोरोना व्हायरस लागून आयिल्लो काळोख आनी आयिल्लो आकांत आनी भिरांत जीवन क्रिस्ताच्या त्या प्रभावान आनी शांतीन आनी उजवाडान सगळे आखेर जावं दी आनी जीवन क्रिस्ताचो उजवाड आनी शांती सरांस तुमचे आसून म्हूण जावन आमचें मागणें. हालेलुया. जेजू खरोच जीवन जाला. सर्वांक तुमकां परत बागी संतोष भरीत पास्काचें फेस्त.